निकलना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि आज केरळातल्या पल्लक्कडात भारतीय जनता पक्षाच्या वेंचणूक प्रचार सभेत संबोधित केले. केरळ राज्य दोन पक्षांमध्ये फसला. कम्युनिस्ट आणि काँग्रेस पक्ष जातून एकलो भ्रष्टाचारी जाल्यार दुसरो महाभ्रष्टाचारी आसा. इतली वर्सां ह्या दोनूय पक्षांनी फकत वोट बँकाचें राजकारण केलें अशें प्रधानमंत्र्यांनी ह्या दोनूय पक्षांचेर केलें. केरलम स्वार्थी राजनीति के दो मुखौटों के बीच फंसा हुआ है। एक और एलडीएफ तो दूसरी ओर यूडीएफ, एक और कम्युनिस्ट तो दूसरी ओर कांग्रेस, एक भ्रष्ट तो दूसरा महाभ्रष्ट, एक सांप्रदायिक तो दूसरा महासांप्रदायिक। एलडीएफ यूडीएफ की सारी नीतियां। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आयज फोंड्यां रावपी गुजराती आनी राजस्थानी समाजाच्या लोकांकडेन संवाद साधलो. घराघरांनी वचून प्रचार करपाचें काम भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते आनी उमेदवार नेटान करीत आसात. भाजपान फोंड्यां मतदारसंघात उदरगतीची कामां केल्यात अशें मुख्यमंत्र्यांनी खबराकारांकडेन उलयतना सांगलें. बायपोल इलेक्शनाचो प्रचार खूब बरो आनी भारतीय जनता पार्टी सिस्टमॅटीक रित्या करीत आसा. डोर टू डोर कॅम्पेन करपाचें काम आमचो कॅन्डिडेट आनी ताच्या बरोबर आमचे कार्यकर्ते हे कंटिन्युअसली सगळ्या घराघरांनी वचून भारतीय जनता पार्टीच्या वोटा खातीर अपील करीत आसा. आमी लोकांक सरळ सांगलां की हे फावटीचें मत हे भारतीय जनता पार्टी खातीर रवी नाईकाक श्रद्धांजली दिवपा खातीर, हे फावटीचें मत भारतीय जनता पार्टी रवी नाईकाचें उरलेलें विजन हे पुराय करपाक जाय आशिल्लें. जे आमी म्हणटा की सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एंड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल करपाक कंप्लिटली फोंडा सिटी ही स्मार्ट सिटी करपा खातीर आनी त्याच बरोबर फोंड्यान बऱ्यापैकी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आनी एड्युकेशन सिटी, टेम्पल सिटी म्हणून आमकां डेव्हलप करपा खातीर आसा. खात्री आसा आज हांव गुजराती आनी राजस्थानी समाजाचे सगळे लोक जे हांगा रावतात तांची 100% हे लोक सगळे गोंय प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष अमित पाटकर हांणी आयज फोंडेच्या प्रभुनगर वाठारांत काँग्रेस पक्षाच्या उमेदवार भाटीकर हांचे खातीर प्रचार केलो. डॉक्टर केतन भाटीकर हांच्या जैताचेर तांणी पुराय विश्वास उक्तायला. नगर सपना टाउन ही एरिया कवर करता आनी सकाळच्यान आमचे कॅन्डिडेट दोतोर केतन भाटीकर हे जेन्ना डोर टू डोर वता हांगाचो प्रतिसाद जर पळयत जाल्यार म्हाका दिसता लोक एक आशेन राविल्ले की ही निवडणूक येतली आनी ह्या करप्ट भारतीय जनता पार्टी कित्याक लोकांचो जो पॉझिटिव्ह फीडबॅक आमकां मेळटा आनी जेन्ना कॅन्डिडेट लोकांच्या घरांनी वता लोकांच्या चेहऱ्याचेर तो एक हांसो पळोवन आनी ते पॉझिटिव्ह पळोवन आमकांय एक उर्बा आयल्या आनी म्हाका खात्री आसा की भोवमतान ह्या फावट आमचे उमेदवार दोतोर केतन भाटीकर हे फोंडेच्यान जिखून येतले आनी 2027 एक नॅरेटिव्ह सेट जातले. फटीचे फोटो आणि माहिती सध्या मोठ्या प्रमाणाचेर आपल्याक बदनाम करपा खातीर वितरावप सुरू आसा असो आरोप डॉक्टर केतन भाटीकर हांणी केलो. भरपूर बदनामी आणि भरपूर फेक इमेजीस ह्यो चालू केल्ल्यो आहा आनी ते कोणे चालू केले ताचे आमचे कडेन आतां पुरावे मेळ्ळ्यात आनी तेमी येता ते 2 दिसान स्पेशल प्रेस घेतले आनी तांचे ते त्या मनीस जे कोणे धाडटात तांचे आमी क्लियर कट हे दाखयतले लोकांक की लोकांकूय कळपाक जाय की स्वताक तिकेट मेळना तेन्ना दुखतात आनी लोक कशे लोकांक फसोवपाक भोंवतात. सो ताजेर आमी सारखे बऱ्या तरेन गजाली त्याच प्रमाणे 1-2 गव्हर्मेंट सर्वंट जे बीजेपीच्या नावाचेर लिटरली भोंवतात लोकांक फोन करतात केतन भाटीकार वांगडा भोंवू नाका म्हणटात आमी आज पर्यंत थंड राविल्ले तांचेय आमी एब्सोल्युटली विथ एविडन्सीस गजाली दाखोवन दितले तितले अनुसार आमी पाशयेसान आमचो प्रचार चालू दवरतले. मागासवर्गीय समाज संस्थेच्या वतीन ह्या समाजातल्या लोकां खातीर 3 दिसांच्या खेळाच्या कार्यक्रमाचे आयोजन. मागासवर्गीय समाजान फुडें येवन खेळांत, अभ्यासात आनी कलेत प्रावीण्य दाखोवन समाजाची वळख निर्माण करची अशें दिलीप माणगांवकर हांणी सांगलें. 4 वर्ष कंप्लीट जाले 4 वर्सां हे सोजूनच तो आमचो एक आमी
पयल्या वर्सा आमी एक 500 लोकांचे लोक हाडपाचे आमी प्रयत्न केलो. दुसऱ्या वर्सा आमी 700 आमचे दलित बांधव एकठांय करपाचो प्रयत्न केलो. तिसरी दिसा 1000 आमी लोकांचो आमचो दलित बांधवाक आमी एकठांय करपाचो प्रयत्न केलो. आमचो प्रयत्न आसा संवसारीक नुस्तेमारी आणि नुस्तेपालन दिसा निमतान गोवा एनिमल लिबरेशन मुवमेंटाच्या वतीन मांडवी न्हंयच्या देगेर जनजागृताय मोहीम आयोजीत केली. नुस्तें, कुल्ली आणि ऑक्टोपस सारकिल्ल्या उदकांत रावपी प्राण्यांच्या हिताचो विचार करपा खातीर ही लोकजागृताय मोहीम आयोजीत केल्ली. हे मोहिमेच्या माध्यमांतल्यान उदकांत रावपी प्राण्यांची संवसारीक थराचेर जावपी हानी हाचेर नदर वेधपाचो यत्न. शिरगाळ धारगळच्या महारुद्र हनुमान देवस्थानाचो वर्सुकी वर्धापन दीस मंगळारा. ह्या वर्सुकी दिसा निमतान थळावे आमदार जी तारोलकार हांचो भोवमान जातलो आनी ह्या निमतान हेर सांस्कृतीक कार्यावळींचें आयोजन केलां अशी माहिती पत्रकार परिशदेंत आयोजन समितीन दिली. ह्या मदेगात आमी फक्त नाटकाच करताले. दोन सत्यनारायणाची पुजा आणि नाटकां करताले. त्याच्या उपरांत कांय वर्सांनी हळूहळू हांगासर आमचें कन्स्ट्रक्शन चालू जावपाक लागलें आणि 2002 सालांत आमी हें महारुद्र हनुमान देवस्थान रजिस्टर केलें आणि आतां ताका बरें पेल्लें आसा. आणि इतलें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया आयज सांजेच्या 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.